देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. बागेवन फ्रांसीस आमकां एक बरें कांतार बरोवन दिता आनी म्हणटा, ओ मास्टर ग्रांट दॅट आय मे नेवर सीक so much to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love with my soul. हे जावन आसा उतरां हिम ऑफ पीस ह्या गायनाची. पूण हीच उतरां जर आमच्या जिवितान आमी नियाळून पळयल्यार ते हे भाशेन जावपाची. दोनया म्हजोच तूं मोग कर, दुसऱ्यांचो कर नाका. म्हाका जाय तो आदार दी पूण दुसऱ्यांक दी नाका. म्हाका समजून घे पूण दुसऱ्यांक हांव सोजमोंक ना जाल्यार तें एकदम बरें. म्हाका जाय तें दी आनी दुसऱ्यांक उणें कर. गोडेक ही उतरां आमकां हांसयतलीं पूण ह्या उतरांचेर नियाळ केल्यार आमकां घुमून येता हें सत. असलीच आमची सदां मागणी. आमी सदांच दुसऱ्यांक आदार दिवन मुखार सरता पूण आमकां थोडेशें क्रेडीट मेळोंक जाय. आमी जाय तें बरें सांगता पूण आमी म्हणटा म्हाका थोडें तरी परतून मेळल्यार पुरो म्हण. आमी मनशां आय फॅक्टरान जियेता. आयफोन, आय टॅब आनी कितें पूण आय चड म्हत्वाचो आमकां. आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां आयकूंक मेळटा एक धाकटीशी आर्ग्युमेंट जी ताच्या शिसां मदें घडून येता. शिस म्हणटात कोण गाय सगळ्यान व्हडलो ह्या सुर्गेच्या राज्यान. रोखडेच ते जेजूक विचारतात आनी जेजू तांकां जबाब दितना म्हणटा, ह्या भुरग्या भाशेन तुमी जिवीत जियेतात जाल्यार ती सगळ्यान व्हडली. कित्याक धाकटी भुरगीं जावन आसात देवाच्या मोगाची. ती आपल्या बापाचो मोग करतात, खालतीकायेन आपल्या भावाचेर भरोसो दवरतात. तांकां कसलेच व्हडल्या वस्तूंची गरज ना पूण तांकां जाणा तांचो बाप तांकां सगळें दितलो म्हण. जर आमी ह्या भावार्थान जिवीत जियेलीं जाल्यार आमी सुर्गी राज्यान सगळ्यान व्हडलीं जावपाची. कित्याक जेजू जालो एक धाकटो भुरगो. तो खालतीकायेन जिवीत जियेलो, ताणें सगळ्यांचो मोग केलो आनी तेच भाशेन आमी जिवीत जियोंक जाय. दुसऱ्यांचो आदार करूंक, दुसऱ्यांचो मोग करूंक, तांचे आत्मे सुर्गी राज्यान व्हरूंक आमी सदां वावरुया आनी बरे क्रिस्तांव जावन देवाचो मोग करुया. मागुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खोशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळलें देखून देव बरें करूं आनी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.